मनशां खातीर मनशां मोदलो व्हरत्या देवान निवडलोलो भितर स्वता यादनीक आमचो नोमान 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 देव मोन्याराक वैभव मोहिमा मोहिमा व्हरत्या देवान. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो योगकार. सदां तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात. गोंयचो साहेब सदांच आमचे बरोबर आसा. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा हें आमी सगळीं जाणां जाणो. आनी आमचो भावार्थ ताचेर अदीक वाडलेलो आसा, कित्याक ताचे उद्देशी आमचो भावार्थ वाडत आसा. जेजूचेर आमी तो दवरलेलो आसा आनी जेजू खरेपणी आमकां दर दिसा आपलो अणभव दिवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे सारकें करून घेता. तर ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत हाडात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मोरान धरून ह्या मिसान आतां भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं, तुमचेय सगळ्या आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचे बरोबर आसा म्हणटच आमकां तो घटाय दिता. आमची उतरां, कन्यो, चाल दुसऱ्या मदें एक आनंद हाडूंक जाय, शांती हाडूंक जाय. पूण आमी तर तांचे मदें उचांबळ हाडटा जाल्यार कितें तरी सारकें ना. आमी पातकान जियेता. हें असलें पातक आमी कबूल करया आनी देव आमकां आमची पातकां बक्षितलो. सर्वेस्परा आमची काकळूत कर, कित्याक तुका आमी अकमान केला. सर्वेस्परा तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सौर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीन तुवें नवीं केल्याय. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणांत आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकया आमी. धर्मदुतांच्या इतिहासा वाचप. आख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामरियांत पवित्र सोबा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरोन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदेंत रावतल्या भोगत्यांशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिदेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं भावार्थ धरून सोम्याशी परतली. जोप नगरांत तबिता
ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोक्तीण आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोरण्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वळयेन कुडांत दवरली. लिडा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगा मनशांक तांचेशी पाठयले आनी अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका ताणेन उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडीक वाटेर परत ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विद्वानांक आपयली आनी ती जिव्या जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावार्द दवरलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्याव. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्याव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवण्याचें पात्र उबारतलों. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्याव. सोबेमाजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्याव. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्याव. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक जय. सर्पोद्दात देवा, म्हजें ओंठ आनी म्हजें काळीज नितळ निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचें सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. जुवांवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिश्यांतले जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाक चेच ओस्तुंगी जाणो जावन जेजून ताका म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यांत
ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणाकूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिश्यांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताचे सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजीं उतरां सासणाचें जिविताचीं, आनी तूं देवाचो संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूचेर विस्वास दवरीत तर जशे भाशेन पेद्रून दवरलो आनी ताका एकवटून रावलीं जाल्यार जेजू आमचे बरोबर आसा म्हणटोच तो आमचे उदेशी, आमच्या उतरांनी, खोन्यांनी आनी चालींतल्यान बरेपण शिंपडायत वेतलो. दर दिसा आमच्यान तें अणभवूंक जाता. आनी अशें आमच्या जिवितान घडटा. एकली अस्तुरी क्रिस्तांव न्हय ती, पूण तिचो दृढ भावार्थ जेजूचेर आसा. ती मिसाक वेता ही, आनी मिसाक गेली की ना भोक्तीन कोणाकूच ती पळयना, फकत पाद्रीचेर नदर आनी जेजूचेर नदर. जेन्ना सांतिस्मू साक्रामेंत उखल्लो म्हणटच ती ताचेर आपले दोळे दवरता. तिका जेजूक शेवूंक जायना, पूण ती ओत्मीक वतीन ताका शेवता. आनी घरा गेली की ना सगळीं भोंवतणी जीं दुसरीं आसात ती तिका किंकोंत कोत्तात. कित्याक ती तांच्या धर्मांत सगळें करिना, पूण जेजू सगळें तिचें जिवीत सादता. एकसुरी आसा ती, पूण तिचेशी दुसरोय लोक येता. केन्ना येता? जेन्ना तांचेर पिडा येता, जेन्ना तांचेर संकश्ट येता, तेन्ना ती तिचेशी येतात. कित्याक लागून? तिच्या भावार्थाक लागून. ती कितें म्हणटात तिका, तुज्या भावार्थान तूं जेजूचें स्वत मानताय न्ही, आमकां कितें तरी बरें सांग, कितें तरी आमचे पासत बरें कर. आनी ती तांकां सांगता आनी तांकां गूण पडलेले आसात. एक पाटी एक कसलीच तिची मैत्रीण तिचेशी आयली. तिचे दोळे जे उक्ते आसलेले तातूंत तिका पळोवंक जायना जालें. दोतोराशी गेल्ली. दोतोरान तिका सांगलें, तुजें आतां बरें जावपाक ना, तूं आतां कुड्डीच सुत्तेली. ती सारकी एकदम भितरल्यान तडफडूंक लागली, कासावीस जाली आनी ती म्हणूंक लागली कसलो तरी उपाय आसूंकूच जाय. ताका लागून ती हे अस्तोरेशी धांवन आयली. तूं जेजूचेर मानताय न्हय, तुजो विस्वास ताचेर आसा न्हय, म्हजे पासत एक मागणी कर आनी जेजूक सांग म्हाका बरी कर म्हणून. आनी हे अस्तोरेन आपलें सगळें काळीज जेजूचेर दवरून जेजूक तिणेन उलो मारलो आनी म्हणलें, सायबा, हे म्हजे इश्टिणीक पोत्तून तिची वीस दी. आनी कितें जालें? ती घरा वेता म्हणसर तिचे दोळे सारके जाले. मागीर ती दोतोराशी गेली आनी दोतोर म्हणूंक लागलो, कितें केलां तुवें? तुजे दोळे बरे जाले. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कोणूय तर जेजूचेर विस्वास दवरीत आनी ताका आपले कुडींत ती आसा म्हणून मानीत जाल्यार जेजू तांचें सगळें असलीं विजमितां करता, केलेलीं आसा आनी करीत आसतलो. तांकां कसल्या कारणाक लागून बावतिजमूक घेवंक जायना,
पूण आमी सगळ्यांनी बावतीज घेतलेलो आसा. जेजू खरेपणी आमचें सवें आसा. जशे भाशेन पेद्रू लिडाक गेलो आनी त्या आर जाल्लेल्या मनशाक बरो केलो आनी ताबिताक दोरकासाक ताणें पोत्तून जिवी केली, तेच भाशेन आमचें सवें भरपूर मिलाग्री जातल्योच. त्यो जालेल्यो आसा, पूण आतां आमचो भावार्थ तितलो घट ना म्हणून तें जायना. कितले फावटी आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेता आनी आमी ताका घेतलेलो आसा म्हणून खूब फावटी आमचे उदेशी सगळें बरेंपण घडलेलें आसा. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणटेल्यांक आमी कितले म्हणून कोत्ता, तिचोर कितल्यो मिलाग्री जायना. खूब फावटी आमकां तें करूनशें दिसना, आळसाय येयल्ली आसता, पूण आमी तरी पूण उठ्ठा आनी दुसऱ्यांक पावता. तेन्ना तांकां जेजून सुटका दिल्ली आसा, बरेंपण दिल्लें आसा. वय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या फुडें आनिकूय जावच्याक आमी ताका एकवटून रावया. सगळीं जाणां आत आमचे अशें उंठेन दवरया. आनी जशे भाशेन सायबीण मायन आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक देवाक ओपून दिलें, तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत सगळेंच देवाच्या ताब्यांत जेजूच्या सांगाती सारूंक सायबीण मांय कडेन मागया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटवयता. प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाकाक सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव स्वयंबान वांटो घेवंक. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी काळजा पातकांची दूख धरून हें आमी तुका बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका
सुटका दी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामाती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मोरणांत ती सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजावता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सर्व दलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवांत. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां
आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. ह्या वेळार सगलीं हजारांनी जीं मेलेलीं आसा तांचो उगडास करया आनी आतां मोत्तात तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजय बागेवन दौरमदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून जे शिकयल्ले मागणें आतां आमी म्हणटाना हें जाणो जावया की आमी न्हय, जेजू जो आमचो सोव्या आसा तो आमचे बरोबर आमचे उदेशींत हे मागणें म्हणटा आनी हे परी तो आमकां सगल्या बरेपणान बोदता. कुडीचें मोनाचें आत्म्याचें बरेपण पेकोवणी गोठाय तो आमकां दिता. सगळीं जाणां ताका एकवटून आतां म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सोव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
जेजूक आमचें सगळेंच जिवीत भितरल्यान समोर पळोवया. केदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्याळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं. तशेंच ताच्या पुनर्जीवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक देवाचें बरेंपण तुमकां अदीक आनी अदीक फावो जावं. तुमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेत आसात दिसाच्या दिसा, आनी तुमी दुसऱ्यांकूय सांगलेलें आसा. कित्याक आमी हांगसर सायबाच्या पांयांशी आसां आनी तुमचे पासत आमी मागता. आतांय आमी तुमचे पासत एक स्पेशल मागणी करतले. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच COVID-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां निवारतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगळ्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस पिड्यांतलीं वाचयतलोय म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, तुजी कुडू गोंया शारा, तूं जेजूच्या सैनिका सदांच जैती वोंद कर म्हाका. तूं जेजूच्या सैनिका सदांच जैती वोंद कर म्हाका. San Francisco Xaviera, तुजी कुडू गोंया शारा, तूं जेजूच्या सैनिका सदांच जैती वोंद कर म्हाका. तूं जेजूच्या सैनिका सदांच जैती वोंद कर म्हाका.